पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. हृदयच्या बाबा म्हणिनो आतां आमी गायन केला पावलार पावल मारुया. पावलार पावल मारून ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या. मेरिसिया ह्या आमचे भयणीक निमणो आद्योस करूं. तिणें आपल्या जिविताची 75 वर्सां पावलार पावल मारून जिविताची यात्रा केली आनी आयज तिची जिविताची यात्रा सोंपता. नव्या जिविताची यात्रा सुरू जाता. तो तिच्या देणे पासत तिच्या कुटुंबा पासत देवाक दिनवासुया. जाय ते हुस्को जाय तो मोग आपल्या कुटुंबा सोबे आसलो आनी अदीक करून हुस्को आपल्या पुताचो ताका लग्न करूंक काजार करूंक व्हंकोल सोदताली, कोणी एक सांगातीन सोदताली. आनी हे भाशेन ती आपल्या जिवितान आपल्या भुरग्यां सोबे सदांच बरे भाशेन तांचे सोबे ती जियेली आनी ताच्या नातराय सोबे बरे भाशेन जियेली. सदां आपलो दिसपटो वावर करी आपल्या कुटुंबाचे बरें जिवीत ती जियेली आनी कुटुंबाचो सांबाळ केलो. तर आयज तिच्या देणे पासत देवाक दिनवासतना तिच्या बऱ्या जिविता वरवीं आनी जायते बरेपण तिचे सोबे अणभवलेल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी तिका ह्या वेळार देवाची काकूट मागुया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातके सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोगडो अपराध. ह्या पासत वाग्यान सदांच आंकवार बरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. तुजो किरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता. आयच्या दिसा तुवें मेरिसिया आमचे भयणीक ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. तुजेर बावार्थ आनी बोरवासो धरून ती जियेली. तो सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान तिका घे म्हूण कालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. Bagion Paulon,
रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणानो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेतात जाल्यार सोम्या पासत मोडटा. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोयमाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यायसोणा मुखार उबी रावतल्या. कित्याक अशें बरयलोलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिवी मोडटलीं आनी सगल्यो जिवो म्हाका वाखाणटल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हे. देवाच्या उतराक आयकलो आमचो जबाब जावनी. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सगळीं म्हणोया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताजो राग सट करून पेटना. ताचे खालीच काकुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भोगती कोत्तल्या दोया दाखयता. आमकां कित्याची रोसल्यान ती तो बेस बरो जाणात. आमी फकत धूल आनी माती म्हूण ताका उगडास आसा. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. मनशाचे दीस तोणा सारके. शेतांतल्यान फुलां वरवीं तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो हुबोन गेलो. जंय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. पूण आपली भोगती कोत्तेल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता. सासणांक तावन सासणांक आनी ताचो कोरार सांबाळटल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पालतल्या थंय ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेर. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Soy sorvestora, soy sorvestora, soy sorvestora, soy sorvestora. कोण जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. Soy sorvestora, soy sorvestora, soy sorvestora, soy sorvestora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं. सुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून लोकांचे उरपोचेक म्हणलें, म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली
आनी मोजेशी येता ताका पोरो घालचो ना. म्हजी कुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक हांव स्वर्गांतान देंवला. आनी जाणें म्हाका पाठयल्या त्या म्हज्या बापाची कुशी ही, जी सगळी बापान म्हाका दिल्यान ताचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवोवन कोरची. हीच म्हज्या बापाची कुशी. जे कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें, आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवोवन कोरतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. According to God, प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी भोव पवित्र कुस्साचे जोयताची परब समोर उमता. कुरीस जे जावन आसले लोजेचे हातयार, जंय चोरांक कुस्सार मारताले, पूण जेजू कुस्सार मरून होच कुरीस जावंक पावलो आमकां एक जोयताची खुणा आनी जोयताचे हातयार. कुस्सा वरवीं जेजून आमकां सुटका हाडल्या, तारण दिलां आनी नवें जिवीत आमकां हाडलां, सासणाचें जिवीत आमकां हाडलां. देखूनच आयज आमी कुस्साक मान दिता जाल्यार आमच्याय जिवितांतले कुरीस जेन्ना आमी मोगान वेगोयता, मोगान व्हरता, तेन्ना तो जेजू आमकांय सोडवणेची हातयारां जावंक आमकां बळ आनी घोटाय दिता. तरी आमची भयण चड वर्सां तिका जायते त्रास कोश्ट भोगूंक पडले ना, पूण आपल्या जिवितान तिणें जायते कोश्ट अनुभवले आसतले. एक गोरखान कशी, एक आवय कशी, एक शेजारी कशी, एक आमची चालती क्रिस्ती भावार्थी कशी घोडे आपल्या जिवितान तिणें अनुभवले आसतले. आनी हेच जिवितांतले कोश्ट घोडे तिणें जेजूच्या कुस्साचेर नदर मारून आपल्या जिवितान मोगान वेगोयले आसतले. तर कुस्सा वरवीं आमकां सगल्या क्रिस्तांवांक एके भाशेन जोयताची खुणा जावंक पावली, कुरीस आमकां मोगाची खुणा जावंक पावली, कुरीस आमकां बोरवाशाची खुणा जावंक पावली. जो जेजूच्या कुरीस आमकां एके भाशेन बळ दिता, घोटाय दिता, आमचे जिवितांतले कुर्सांक फुडो करूं, आमच्या जिवितांतल्या कोश्टांक फुडो करूं, आमच्या जिवितान येतल्या जिन्सां तरेच्या आडकोडेक त्रासां कोश्टांक फुडो करूं. देखून आयचे शुभ वर्तमानान आमी म्हणलां, जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरून जियेला तेवता ताका सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें, आनी निमाणे दिसा हांव ताका नव्यान जिवोवन करतलो. हीच खात्री, होच बोरवासो दर एका क्रिस्ती मनशाक जेजू सोबे आमकां अनुभवूंक मेवता. आनी तो जेजू आमकां सगल्या तरेचे गुलामपणांतली सोडयतलो, विस्वास दवरतल्यांक सासणाचें जिवीत दितलो, नव्यान जिवोवन करतलो. ही जावन आसा कितें बापाची कुशी. आमचे मदलो एकलो इबाडलेलो देवाक नाका, पूण तारण जोडलेले, सोडवण जोडलेली, सासणाचें जिवीत जोडलेले देवाक जाय. हीच ती देवाची कुशी जेजून आपल्या जिवितांतल्यान शार्ती पावयली आनी आमकां सगल्यांक स्वर्गीचें दायज, स्वर्गीचें राज, सासणाचें जिवीत जोडून घेतलें. आदींच फुडें आमकां तयार करून दवरलें. देखूनच जी कोण विस्वास दवरता ती नव्यान जिवोवन जातली, ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी हांव ताका निमाण्या दिसा जिवोवन करतलो.
असल्याच खात्रेन भावार्थान बोरमाशान आयज आमी आमचे भयणीची कूड मातयेक लायतेल्या भावार्थाचे चाली पोरमोणे आनी आमचे एके भाशेन निमणो आदिवस करून तिच्या मोरणान आमी आयज वांटो घेता. पूण जिवणपणूय आसा म्हूण आमी आमचो भावार्थ जिवो करून आमी एका दिसा मोरतल्या आनी निमाण्या दिसा जिवोन जातल्या म्हूण असल्याच कात्रेन आनी बोरमाशान जियोवंक एक मोरण आमकां तयार करता. आनी हे भाशेन मोरणाक आमकां तयार करता आनी मोरणाक आमी भियेना. मोरणां फुडो करूंक आमकां काळजी दिता. तर ह्या वेळार हीच काळजी ह्या आमच्या भयणीच्या गोडच्यांक उदी करून ताच्या दोगांय पुतांक सुनांक आनी नातरांक मागुया. देवान तिका सासणाचें जिवीत दिवंक आनी नव्यान तिका जिवोन करूंक बापाक रूप पडोवंक ती पावूंक खतखत्या आनी भेटेंतल्यान आमी मागुया. भेटोने वेळा गीत गाऊया. C6 पेज 30. C6. सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या जिकेपोवेसवेच्या जगाक सवेस मागून घेल. सोर्वेस आमच्या कोणवाड्या बापा तुझे दुवे मेरेसियाचे सोडवणी पासत आमी तुका एक बलिदान समोर पिताव. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तेणे ह्या संवसारान मानून घेतलो तर तो तिका दयाळ मुत्सुबीदार कसो आतां मेळू म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई आमी तुका जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोणवणाये जेन्ना पातकाक लागून मोरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जोयतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती प्रितुमेर निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. Oh,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावार्थाचो गोठ परगोठुया. Suya Jesu ami udokata ani ekashi te vieta ite poti tu Jesu ami tuje poro urkuta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव कार्डिनल आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी मेरिसिया फेर्नांदीसीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेलेल्यांक ती आमची भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी सगळ्या मेलेल्यांक समजतात तुजी पुजा मुखार म्हणून बोलून फावो कर. आमान समस्ती दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व खाय तुमकां मानले ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससायची सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाती जमय मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाक बापा म्हूण वळखलो आनी जायते फावट जिवितांत घडये देवाक तिणें आपले मागणें उबारले. आयज आमी तिचे खातीर हे मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपतो घरात आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी पोरमाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वागातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दिली तो जेजू कुस्सार मरून ताणें आमकां सासणाचें जिवीत तारण आनी सुटका हाडली ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना कोणच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्पासाच्या वेळार गीत गावया D10 पेज 52 D10 Jesus,
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोलें मेरिसिया आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. मेरेसिया आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भोगतांच्या वर्गान पुनर्जिवणपणान तो विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मोर्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या खांदार सासणेक रायच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. सासणांचो विसो सर्वेस्पोरा तिका लाभोय आनी निरंतरी प्रकाश तिचेर पाकोय. भो दयाळ बापा, मेरेसी आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे आदेन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन ती जातली म्हूण तेर बोरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकोनीक सोबार तेण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोनाच्या क्रिस्तांत ताई भोगतांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परां आमचे प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुजे चाकोनीक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगातांनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या विणी रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गेच्या जेरुजल्या शारान व्हरून पावूं. शिमितरेन वेतल्या बरे भाशेन मांडावळीन या. शुभ्र
तिथंच राखा सोबत सोबत आता कोणचं लागतं मेरिसिया आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सोडशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवोन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडे सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवण करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणल्यार पुनर्जीवणपणांनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडांत तूं रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रोट्टेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या स्वर्गेच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी शासनीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगळे आमची मागणी जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकोन्नेची मेरिसियाची काकूट कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक तिका मोन आसले
कोऱ्या बावार्थान हिंगा तिका बावार्थ्यांता एकवट आयली तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोय तुझे तुझ्या फाल्गुन दवर येजू वांगडा तुझे बोगेन ओलेपणान उकेस्तू कोर ही कूड आमी मातयेक लायतां जोटे दिसा ती कोर जिवी पुनर्जीवंत जेजू वरी तुझे वरेन पोंदोळून दी ही कूड आमी मातयेक लायतां जोटे दिसा ती कोर जिवी पुनर्जीवन जेजू वरी तुझे वयरेन तोर जोडून दी. गोची पहिली माती घालात. लेट द फॅमिली पुट द मड फर्स्ट. सगळी गोची फुडें मातशी माती घालात.
एक एक तेरा चल जाएगा। हाँ,